सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचा एकाकार जमिनाची जावन भवरतान आमी भोंवती आमी जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां उपकारी मनाची जावंक आपोवन दिता. 33 वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत आपली निस्वार्थी सेवा दिवन निवृत्त जावच्या आमच्या मोगाळ जसिंत टिचर आनी तिच्या कुटुंबा बराबर आमी उपकारी मनाची जावन देवाक अर्गां पटोवंक ह्या देवतंत्रान संगताक जमल्या आसता. मुखल्या तिच्या जिवितांत तिका गरजेची भलायकी देवाचो आदार शांती समाधान लाभ म्हूण ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी मागया. जाल्यार तातूंत एक 8 घंटे आमी न्हिदता. एक 8 घंट्यांचो वेळ आमच्या वडिलां सांगाता, आमच्या भाव भयणी सांगाता घरा आसता. आनी एक 8 घंट्यांचो वेळ आमी इस्कॉलांत करशिता. कशें आमकां आमची वडिलां घरांत मार्गदर्शन दितात, तशेंच इस्कॉलांत आमकां शिकोवची मेस्त्री आमच्या जिविताची दिशा रुता करतात. आमकां एक बरो फुडार मेळच्याक नैतीक रितीन, आध्यात्मीक रितीन, शिकपा रितीन, सामाजीक रितीन, हर एका रितीन आमचें व्यक्तित्व बांदून हाडतात. फाटल्या 7 वर्सांनी आमच्या इस्कॉलांत शिक्षकी जावन आशिल्ली श्रीमती जसिंता टेल्लीस रिटायर्ड जावच्या ह्या वखदां धन्य देवाक आज आमी तिणें दिल्ल्या सेवे खातीर अर्गां दिता. तिचे द्वारे हजारो भुरग्यांक फुडार मेळ्ळो आसा, जिविताची नवी दिशा मेळिल्ली आसा. असलें उत्तीम काम केलें तिका धनी देव मुखल्या तिच्या रिटायर्ड जिवितांत, निवृत्ती जिवितांत कृपेच्या बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागया. आनी तिचे वरी जाल्लें बरेंपण आमी नियळटा आसतना आमी सगळीं देवाक अर्गां दिवया. फाल्यां तावन नातालांचो संभ्रम, रजा अशें म्हणटा आसतना आमी घरा आसतले हांव. पूण आज इस्कॉलांत ह्या वर्साचो निमावो दीस. ह्या वर्सा देवान आमकां केलें बरेंपण नियाळ्या. विशेश करून आमच्या टिचरां द्वारे आमकां जाल्या बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना तांकां तांच्या कुटुंबाक देव राखूं दी म्हूण मागया. भुरग्यांना 2-3 दीस रजा आसली कारण आमकां कळीत आसा. दोंबी, गलाटो, लढाई, झगडे अशें म्हणटा आसतना थोड्यांक जेवंक नातलें, थोड्यांक दूद नातलें, थोड्यांक काम नातलें. आनी अशें अन्याय जाता आसतना, लढाई जाता आसतना आमकां रजा मेळोवंक पुरो, पूण आमच्या कुटुंबाक मस्त तातवार जाता, दिसपडतो रास जोडूंक एक कस जाता. देखून आमच्या परिसरांत, आमच्या देशांत देवाचें शांत समाधान वस्ती करून दी. हर एका धर्माचो लोक माया मोगान जिवन म्हणलें जावं दी आमचें मागणें. सांगत आसतना नातालांचें फेस्त आचरण करच्या वखदां बाळूक जेजूची कृपेची बेसांवां आमकां हर एकल्याक मेळून म्हणून आमी मागया. नितळ काळजान मिसाचें बलिदान बेडोवच्याक आमची फातकां वळखून आमी आयतीं जावया. आनी सांगत आमी म्हणया, हांव फातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं फातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसोत बगेवन सदां सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक मनशां सैमान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सर शक्तिवंत जावनी हांव कर्मरीचे उदारीत तो असक्त मनीस जालो आनी आमचे मोदें जिवंक तो आयलो. ताजे वरी आमकां तुज्या किरकोळ साकरा साकरणीक तुजी खाकूद मेळून दी म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोम्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. घरांक बरयल्या पत्रांतलें वसाप. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सोवे आमकां
आसा त्या एकवटान सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान ताचे समोर आमी भाग्यवंतांनी कथावीण जावच्यात संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां वेंचल्यात आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशें नेमल्यात ताची खुशी आनी आक्षेपच तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कृप्या देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवजन क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकाचें आमकां बक्षणें मेळ्ळां आमकां सोडून लाभल्या ह्या इतल्या उदाण मापान आमचे वयर वतल्या त्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू आपल्या सगळ्या जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्तांतय जारी करून सुरवेरतावन केल्ले त्या येवजणेचो गूट ताणें आमकां आतां कळीत केला निर्मेल्लो काळ येताच सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्तांतय एकवटान हाडच्यो हीच ती ताची येवजण देव आपल्या येवजणेच्या शेवटा आनी आपल्या कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्तांतय विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यात क्रिस्तांतय पयलें बरोसोदन आसलेली आमी ताच्या महिमेक होगलीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी स्वताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयलेली सुवार्ता आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावर्थ दवरलेले वेळी बसवणेच्या उतरां सरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मारिल्ल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात आपली म्हूण करून घेतलेल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणें आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्लें दायज आमकां लाभतलें म्हूण पवित्र आत्म्याचो मुंगड देणे कसो दिला Serve
आसूं. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत धाडिल्ले ते 72 संतोसान पाटी आयले आनी म्हणाले, सौम्या तुझे नाव काडल्यार देंवसार सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळांत जावन जग लावणे पडलेले बरी सैतान पडून आपटाल्लो हांवें पळयलें. पळया, सरप इच्छू आनी दुस्मनांचे सगळें बोळस पांय तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादाक करचें ना. तरी पूण देंवसार तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोश पावा नाकात. बगर तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोश पावा. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोशान बरोवन म्हणालो, बापा, सर्ग संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंतां जावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजें अधीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसां थंय परतून ताणें म्हणलें, भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले. कल सेलिब्रेशन आसा आज. काल एक स्पेशल मीस फेअरवेल. ओके, कोणाक? जसिंता मिसा. खंयच्या इस्कॉलाची? कितले जाणां तिची वळख आसा? टिचर वयर तुजें तोंड म्हणटा काय कोणी हात वयर घाल. 4-5 जाणां मात्र हात वयर घालतात. वयर वयर टिचर समान दिसून या खेर पर्यंत. ओके, ही आमची जसिंता टिचर, होली एंजल्साची जसिंता टेल्लिस म्हणून. तिका आज आमी सेंड ऑफ या फेअरवेल दिता. राव टिचर, वच नाका, वयर राव, ये. तिका आमी सेंड ऑफ दिता आमच्या इस्कॉलांत. तिणें सेवा दिल्या खातीर. हॅरी टेल्लिस, ये वयर ये, तूं ये वयर. वो तिचो न्हवरो जायत की श्रीमान हॅरी टेल्लिस म्हणून. वो आमच्या फिरगेजींत सबार वर्सां उपाध्यक्ष जावन ताणें वावर केला. गवळीक मंडळींत, गवळी परिशदेंत वावर दिला. फायनान्स कमिटींत वावर दिला. तांकां दोगां जाणां भुरग्यां, तुमी वयर या. कम. एक पूत आसा, एक धू आसा. आरती गोप मगा, कीर्ती गोपळ मगळू म्हणून. आतां ताका रावला पळय थंयसर हॅरी असो हॅरी टेल्लिसो पूत. ताका हांवें आमच्या गवळीक मंडळीचो सांदो जावन विसला. ताका 30 वर्सां जालीं जाल्यार हांव फायनान्स कमिटीचो सांदोय करता आशिल्लो. तो MBA शिकला आनी एक सहकारी बँक चलयता ते आसा. आनी आमकां सगळ्यांक जसिंता टिचर घराय प्रेरण दिता, आमकां इस्कॉलांत प्रेरण दिता. मातू कडिमे ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ. देखून आमच्या इस्कॉलांत लांबायक सेवा दिल्ल्या जसिंता टिचरीक आनी ते खूब मागे बरें करून चप्पाळे दितात की. सोनल, खंयचे क्लासीन तूं? 4थान. तुका हॅपी बर्थडे. तांकां दोगांक हॅपी बर्थडे म्हणून एक चप्पाळे दिया पळय. आनी आयचो संभ्रम विशेष करून जसिंता टिचरीक थँक्यू म्हणसो. आनी जसिंता टिचरीक आमच्या संस्थांत शिक्षक जावन देवान फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक अर्गां दिवचो. तुमी सगळे समाज पाठ शिकतात, सोशल स्टडीज. आतां सोशल स्टडीजांत नॉर्थर्न पोल अँड सादर्न पोल म्हणून तुमी आयकलां गे. साऊथ पोल आनी नॉर्थ पोल म्हणून. उत्तर ध्रुव, दक्षिण ಧ್ರುವ आयकलां गे. एक सवाल आसा, ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ಸೌತ್ ಪೋಲು ಯಾರು ಹುಡುಕಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಹುಡುಕಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು? ಕಂಚ ಇಶ್वी ಅಂತ दक्षिण ध्रुव कंडलागी त्या दक्षिण साऊथ पोल आसा पळय थंयसर पयलें पॉयंट केल्लें. आनी कोणें पॉयंट केल्लें? म्हाका खंडीत गोता, तुमकां कोणायची गोत्त न्हू गोत्ता म्हाका. आतां 1915 इस्वेंत सर अर्न्स्ट स्टॉकहोल्म म्हळ्यार एकल्यान इंग्लंडांत एक हें घालें एडवर्टीजमेंट घालें. एक काम आसा म्हाका 28 जण जाय. काम इल्लें कश्टाचें, काम लांब पयनाचें, मस्त इव आसा,
मस्त हिंव आसा आनी साबार म्हयने काळ लोकांक थंयसर रावंक आसा. एक्सिडेंट जावचे चान्स आसा. फाटी येतात गी ना गी म्हणल्यार कळीत ना, पूण फाटी आयल्यार इनाम आसा. लांब पयन अवघडा घडयेत मस्त कश्टांचे साबार म्हयने काळोख फाटी येता गी म्हणल्यार धैर्य ना, फाटी आयल्यार सन्मान आसा, इनाम आसा आमी सांगलें. आनी ह्या 28 जाणांच्या कामाक कितली एप्लिकेशन आयली जावं येत? लागीं 6,000 एप्लिकेशन आयली. आनी ह्या 6,000 एप्लिकेशन कितें आहा तें पुरा स्क्रुटिनी करून 28 जाणांक वेंचून काडलें. आनी हे पयनार गेले दक्षिण ध्रुवाक पयन लंबायच्या पयन, आनी काळोख आसलो, कठीण हिंव आसलें, आनी दर्याचें उदक आसा पळय मंजू गड्डे जाल्ले, आयस जाल्ले, ते कुडके करून जाता तितले तांणी मुखार व्हेलें. आनी मुखार येता आसतना मागीर तांकां आयस कट करूंक जालें ना, देखून ते बोटी वयले देंवले चडून ह्या इगर्जी तितली लांब आनी रुंद बोट आसली तांची, ह्या पुंज्या मदें कितलें आसा इतली लांब आनी इतली व्हडली. ते देंवले आनी आमी पळय थोडे फावटी भुरग्यांक पोवलेचेर बसून व्हरून व्हरता तसलेंच एक रुखाचें ल्हानशें हें आसलें, एक काले म्हणटात पाळण्या बरी आसलें, तातूंत वस्तू घाल्यो, पँटाक तांणी दोरी बांदली आनी व्हरून व्हरून गेले सुमार दीस काळोखांतल्यान कश्टांतल्यान दीस आनी रात काळोखूच गेले सुमार मुखार गेले. मागीर मुखार वचून जालें ना, दक्षिण ध्रुवाच्या मसोर सावथ पोला मसोर वचून जालें ना. मागीर तांकां फाटी येवचें पडलें. फाटी येता आसतना तांचें स्टिमर आसा पळय तें मंजू गड्ड्याच्या सुत्तू येवन फाटीय व्हरूंक जायना, मुखारय व्हरूंक जायना, सगळ्यांनी आयस पडला आनी थंयसरच तांकां रावचें पडलें. मस्त कश्ट आनी लगभग 6 म्हयने दक्षिण ध्रुवा खंडाक वचून वोत पडटा पर्यंत, वोत पडून मंजू गड्डे कितें आसा तें पुरा सुट्टा पर्यंत तांणी थंयसरच रावले. बाचाव जाले फाटी आयले आनी तांकां सन्मान केलें. मस्त कश्ट आनी आयस म्हणल्या बोटीच्या भितर थंडायेंत 6 म्हयने बुडल्या बरी रावन बाचाव जावन ते फाटी आयले, देखून तांकां सन्मान मेळ्ळो. मोगाच्या भुरग्यानो, ही काणी तुमकां हांवें कित्याक सांगली म्हळ्यार भोवशे सुमार एक लागीं 40 वर्सां आदीं पेपराचेर एडवर्टिजमेंट घाल्लें, ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲು ಟೀಚರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. पूण त्या दिसांनी 10ನೇ क्लास शिकली नासली, मस्त जाणांतली भोव तडी आसली आनी शिकोवचें काम तितलें सुलाभाचें न्ही. घरा गाद्यांत काम करतली, इस्कालाक येनात तांकां कशें शिकोवचें, या खंयी काम करूंक वयतलीं भुरग्यांक तांकां कशें शिकोवचें, तांकां वचून आपण हाडचें पडटलें. तें तुमचे बरी काले म्हणटात होमवर्क करिनातले, मस्त बरी बरोवन तांचे कडेन बूक आसनातले, खाली एक कारिहाला घे कितें ब्लॅक बोर्डाचेर बरयता तितलें मात्र. मस्त कश्ट आसलें. थोडे फावटी पावस येताना उदकांतल्यान तांणी कापड वयर बांदून घे या मुंडू वयर बांदून घे वचाचें आसलें. आमच्या तें ट्रायलँड इस्कॉलान आसलें तें केदाळाय आवरयतालें, हर एक वर्सा आवरयतालें. त्या आवराच्या उदकांतल्यान तांणी चलाचें आसलें. असलें एक कश्टांचें काम शिक्षणांतल्या भुरग्यांनी शिकचें बरें करचें, सक्कट भुरग्यांनी पास जावचें बरें शिकोवचें, भोव कश्टांचें काम. हें आतां कश्टांचें काम करून जास्तिंता टिचर आतां रिटायर्ड जाता. देखून तिका आतां आमी सन्मान, कित्याक म्हळ्यार तुवें ह्या फाटल्या लागीं 40 वर्सांनी इतल्या कश्टांनी तुवें शिकयलें आसा. तुज्या बऱ्या मना खातीर देव बरें करूं. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, देव हरसिल्लो जावं, कित्याक सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमकां दिवन आशिर्वादांनी भरलां. आज टिचरीचें मागणें, जासिंता टिचरीचें मागणें तेंच ती म्हणटा, देव हरसिल्लो जावं, देवान म्हाका बेसांव दिल्लें, देवान म्हाका बेसांव दिवन ताच्या आत्मीक देण्यांनी भरिल्लें, ताची बेसांवां म्हाका भरिल्लीं आनी त्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. ती म्हणटा अर्गां दितां. आनी दुसऱ्यान वाचप म्हणटा, क्रिस्त थंय ताणें आमकां इंसल्यान जावं पुरो टिचर काम करनासली, पूण जेजूनच तिका विंसून म्हण हांवें तुका टिचर करता, तुका हांवें विंसून काडलां. तुका विंसून काडलां कितें म्हळ्यार खाली सांबाळा मेळटा म्हणून न्ही, पूण त्या इस्कालांत म्हजी सेवाकी जावन तुवें सुवार्ते खातीर वावरूंक आसा. आनी तिच्या जिवितांत जावं दी भुरग्यांक बरें नडतें शिकोवन
बरी नैतीक मोलां शिकोवन बरी दोतोण शिकोवन बायबला विशयान शिकोवन बरें करून पाठ करून बऱ्या शिस्तेचीं भुरगीं करून निजायकी जायत्यांक क्रिस्ता थंय वडचें प्रयत्न तिणें केला देखून देवान तिका विसलें आनी सर्वांक सोडवून फावो जावच्या खातीर तिका जानवाय दिली आपणाचीच जानवाय दिली आपणाचीच बुदवंतकाय दिली आनी तिचे द्वारे देवान आपणाचें योजन जारी केलें कृपा दिता देव आशिर्वाद दिता देखून वांजेलाच्या वासा म्हणटा तुका म्हजें आशिर्वाद दिता तुका म्हजी कृपा दिता व्हडा व्हडा मनशांक करूंक जायनातलीं कामां ल्हान ल्हान मनशां मारिफात करता आज आमच्या समाजींत राष्ट्रपतीक की चीफ मिनिस्टराक की प्रायम मिनिस्टराक की घालचे बरी जेले कोणी टिचरांक घालनात टिचरां दोन पुरपुरे सोड मास्टरांक दोन पुरपुरे सोड मास्टर गे होडी दिदार घरा वचो बेश्टें सांगतें ते मम्मीन गे डॅडीन न्हू टिचरांक पुरपुरचें शिकनासतना भुरगें फेल जाल्यार ಸರ್ಕಾರನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ सांगनात देखून हे कश्टांचें काम कर्ण देवाक मेस्मोच्या रितीन जिवोवचें देखूनच बापा सर्ग संवसाराच्या दनया जाणट्यां तावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती तुवें म्हाका उगडापे केल्या तुका वर्गां दिता मस्त कश्टांचें काम पूण तुजेर विश्वास दवरून येता तुजेर विश्वास दवरता आय ट्रस्ट इन गॉड न्ही म्हज्या बळान बागार देवाच्या बळान तें तांचें जिवीत हर एका दिसा सकाळीं टिचर मिसाक येता हर एका दिसा सकाळीं मिसाक येता हॅरिटेलिसी मिसाक येता हर एका दिसा इस्काल्याच्या पयले बापा लागीं मागचें तेंच म्हजें बॉल न्ही तुजें बॉल म्हाका जाय हांव हस्कत म्हज्या लागीं बॉल ना देखून म्हाका तुज्या कुरपेन बरो हर एका टिचराच्या जिवितांत तशें म्हज्या बॉलान न्ही बागार तुज्या कुरपेन हांव जियेता अर्थाभरीत जिवीत क्रिस्ता थंय धैर्य घेवचें क्रिस्ताचें बॉल आनी क्रिस्ताचें धैर्य घेवन सुकलेल्यांक सारक्या वाटेन चलोवचें तसलें व्हडलें काम टिचरां करतात आनी जसिंता टिचरीन तें काम केलां देखून आज आमी भुरगीं सगळीं धन्य देवाक तांच्या कुटुंबां सांगता तांच्या फ्रेंड्सां सांगता आमच्या फिरगजेच्या मातबऱ्यां सांगता आमी जसिंता टिचरी खातीर धन्य देवाक अर्गां दिता भुरग्यांनी तुमच्या लागीं विशेष करून विनंती करची कितें म्हळ्यार आज जसिंता टिचरी खातीर मागा विशेष करून तिचें रिटायर्ड जिवीत बरें जावं दी म्हूण मार्च पर्यंत ती आमच्या इस्कॉलांत पाठ करूंक येता आमकां जाय पुरती टिचरां नात मास्टर नात ती पाठ करूंक येता आमकां संतोश आनी ताच्या उपरांत तिचें सगळें जिवीत कितें आसा आपल्या कुटुंबां सांगता श्रीमान टेलिसा सांगता आपल्या दोगां भुरग्यांक सांगता अर्थाभरीत जिवीत जावं दी देव तिका बऱ्या भलायकेन सांबाळूं दी मोतीक आनी कुडीक जाय आसची चवकसाय देव दिवं दी म्हणून आज आमी मागया उबे रावा आमची मागणी आणि प्रार्थना आता जेजू समोर आम्ही हाडणे येवया नोटच्या पाप सेवक गवळी बापांक सर येसकांक आनी धर्मिकांक तुज्या पवित्रत्म्यान बोल तांणी तांकां स्पिलेंच्या मोगाक आनी सेवेक संपूर्णपणे समर्पूंक तांकां उर्बेन बोर म्हण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक 30 आणि 3 वर्सां आपली निस्वार्थी सेवा अर्पण शिक्षण क्षेत्रात प्रत्येक जावन आमच्या इस्कॉलाक सेवा दिवन निवृत्त जावच्या आमच्या जसिंता टिचरी तुज्या आशिर्वादांनी भर मुखली तिची जिणी समाधानाची कृपेची जावं दी तिका कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक जसिंता टिचरीच्या हुकमादारांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादा मागता तांकां तांच्या कामान तृप्ती मोतीक समाधान तांच्या गरजांनी तूं पाव म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या शिक्षण संस्थेचेर तांतून वावर करच्या मुखेल मेस्त्रींक शिक्षकांक आनी सर वावराड्यांक तुज्या देणग्यांनी भर तांणी तांची सेवा तांच्या हाताखाल आसच्या भुरग्यां खातीर गरजूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक या वेदीभोवती हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर प्रत्येक जण मिसाचें बलिदान भेटयल्या मानादीक दोतोर बाप जी.बी. साल्डाना आनी सहपेटवणी केल्ल्या सर्व जाकांक आशिर्वादीत कर आम्हा सर्वांनी पवित्रत्म्याच्या फळांनी आमचे जिवीत रुपीत करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे जसिंता टेलीस निवृत्त जावच्या ह्या वेळी तुका आमी अर्गां दिता तिचे द्वारे आमकां लाभल्या बरेपणा खातीर आमच्या भुरग्यांक शिक्षीत केल्ल्या तिका तूं राख आनी सांबाळ आनी तिका तुज्या कृपेच्या बेसावांनी बर तशेंच आमच्या संस्थांत भुरग्यांक शिकोवच्या हर एका टिचरीचेर
हर एका भुरग्याचेर तुज्या आशिर्वाद पडों दी आनी आमचें हर एकल्याचें घराणें तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी नंदन जावं दी. हें सगळें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या मोगाचें म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुतेदार देवा बाबा मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानांत तुजी भक्ती संपूर्ण आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुज्या बॉक्सांनी आमकां संपूर्ण रितीन मेळो म्हणून आनी आमच्या सोडून जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी संभ्रम पावो म्हूण तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्तय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरच्या मोगान आमकां मायेन ताका सांबाळलो. जुआवन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखाणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून हे पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी सोमेस मनशां बसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
Bawarta sogut pergatuyan. Jesu melo, Jesu jiwan zala, Jesu novia yekono. Jesu melo, Jesu jiwan zala, Jesu novia yekono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या फोवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्या सोमेस्तान तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवन फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माया सांगाती भगेवंत जुजेती सोपती, भगेवंत धर्मदूत, भगेवंत सबास्त्याव आनी सरकारी तुका मांडवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं. यास जेजू वरवीं, यास जेजू सांगाता, यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकमनान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत धरन जेसी टिचरीच्या आनी तिच्या कुटुंबाच्या सर गरजां खातीर देवाक उलो मारन जेजून शिकयले मागणे भक्तीन आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तर आज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रे केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. जावच्या गा पयली आमी सगळीं सुभागी.
सर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या आतां करुणेन आमची काळजां तुज्या शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. San Sebastião मागणे San Sebastião म्हाका मोगाचो जावन आसाय म्हज्या काळजा दीस घालून म्हजी कालती विनंती आयक. हांव तुजे लागीं हर एक दीस तरे कडेन उलयतां. तुवें म्हज्या कश्टांत असो म्हाका राखलाय. तूं म्हजो हात धर मुखार चलय त्या म्हणा फाट येता. तुवें वाट दाखयल्ले कडेन हांव तुजो फाटलाव करतां. म्हज्या कश्टांचे दीस फाचार करून तुजी निरंतर सगत म्हाका दी. हांव हे दोगळो आत्मो म्हजे कडेन तुका दिवंक खायना. म्हज्या मोगाच्या San Sebastião म्हजी कालती विनंती आयक. हांव तुका प्रतिफळ जावन म्हजो मोग आनी भक्तीपण अर्पितां. आमेन. नामान मरये कृपेन भरुल्ले समी तुजे सांगता प्रेम तातूं सदैव आनी सदैवी फळ त्यो कुस्तीन जेजू भाग्यवंती मरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उसनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार